नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही हांव तुमकां हे पळय हेका दुदी म्हणटा आमी कोंकणी भाशेन आनी इंग्लिशीन हेका पंपकीन म्हणटा। ह्या दुदयाची न्ही हांव तुमकां बऱ्यापैकी भाजी करून दाखयता। आतां हे सगळे भितर ते काडपाचे बियो बीन आसता ते सगळ्यो भायर उडोवपाच्यो। हे वयले काडपाचे, हे पळय अशे क्लीन करपाचे आनी फाटली साल आसता पळय ती काडपाची, ती घट कशी आसता म्हणून ती काडून उडोवपाक जाय। आनी आतां हेच्यो फोडी करून तुमकां हे भाजयेक कितें साहित्य जाय तें तुमकां सांगता। हे पळया, आतां ही भाजी न्ही हे पळया कुडके केले आनी धुवन दवरले, बारीक शिनली आतां ही। आनी ती करपा लागून साहित्य कितें जाय तर सोय जाय आनी कांदो जाय म्हणजे ओनियन आनी ग्रीन चिली आनी फोडणे खातीर सासवां, हिंग आनी करवील जाय आनी तेल जाय आनी मीठ जाय म्हणजे सॉल्ट एंड ऑयल। हे हांवें तुमकां हांगासर काडून दाखोवंक ना। आतां हे पळय कायल हांवें दवरल्या आनी तातूंत तेल हे पळय घातले म्हणजे ऑयल। आतां कितें करुया, तें तेल तापलें पळया, आतां फोडणी करुया पयलीं। आतां हातूंत करवील घालुया, करवील मातसो चडूच घालपाचो करविलाच्या वासाक लागून। आनी कांदो आनी हे घालता आनी आतां हिंग घातला। पळय आतां ग्रीन चिली एंड ओनियन हे मातशें परतुया आनी करवील घातलेला आनी ताका लागून बरी लागता रुचीक भाजी, वासान ते बेस्ट लागता। हे पळयात आतां हेचो कांद्याचो कलर बी न्ही मातसो चेंज जायत आयलो पळया, चडूय डार्क कसो करप ना। आनी कांदो, हिरवी मिरची, करवील, हिंग आसा न्ही ताका लागून फोडणेक बेस्ट वास येता आनी तोच वास न्ही भाजयेक बरो येता। आतां हळद आसा पळय, हळद ऑप्शनल, तुमकां जाय जर घालपाची, कित्याक तो पंपकीन दुदी म्हणटा न्ही आमी ताका तो येल्लोच आसता न्ही हळडुळो, म्हणून हांव मातशी घालता म्हणजे हाची आतां हळद घालता पळय ताचो सुद्दां वास बरो येता। आनी हळद घातली की ना सोमतेच भाजी घालप आनी टायम काडूंक जायना। आनी इल्लेशें हितून उदक घालुया आनी सोय आसा ती मागीर घालुया, सोय आनी मीठ। हे पळय आतां हेका न्ही हे पळय अर्दे कपा सकयल म्हणजे पाव कपूय जाता तितलें हांवें उदक घातलें, मातशें कमीच घालुया, जाय जर मागीर घालूं येता। आतां हिका शिजत दवरुया, बारीक गॅसीरूच आसूं न्ही। ही पळय आतां हिका 10 मिनटां जाली, भाजी शिजता। आतां तातूंत न्ही सोय घालुया आनी मीठ घालुया आनी एक पिंच ही पळया साखर घालता हांव, ती ऑप्शनल, कोणाक जाय जर घालपाची नाजाल्यार ना घातल्यार जाता। आनी सॉल्ट म्हणजे मीठ घालता। मुद्दाम तुमी अशी करून पळया, बरी जाता रुचीक। परत आतां धांपून दवरुया। हे पळया आतां हे भाजयेंतलें उदक न्ही सुकलें आनी भाजी बऱ्या पैकी रेडी जाली पळया। आनी आतां तुमकां हांव रेडी टू सर्व करता। पळय सुंदर जाली भाजी आनी असली भाजी अशी बरी जाता रुचीक सारकी। आनी आतां गॅस बंद करता आनी तुमकां रेडी टू सर्व करता। ही पळया तुमकां रेडी टू सर्व केल्या पंपकीन म्हणजे दुदयाची भाजी, एकदम रुचीक। तेन्ना
तुम्ही अशी मुद्दाम तुमच्या घरा करून पळया, खाया. त्याचबरोबर म्हाका लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि सबस्क्राईब मातशें यादीनूच करा आणि बरे कॉमेंट्स दिया. आणि आता तुमचो टायम काढून तुम्ही म्हजो व्हिडिओ पळयता न्ही, ताका लागून मनापासून सांगता थँक्यू आणि देव बरें करूं.